म्हणटा गांवच्या लोकांनी आमकां कळयला. सो एका वाटेन मुख्यमंत्र्यान एक उलोवप आनी दुसरे वाटेंतल्यान उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान दुसरे तरेची ऑर्डर काडप. दीस क्लियरली इंडिकेट्स की सरकार वॉन्ट्स टू स्कटल द वॉयस ऑफ द पीपल. म्हणजे लोकांचे आयकून घेवपूच ना. विधानसभेन विरोधकांचे आयकून घेवप ना आनी विधानसभे भायर लोकांचे आयकून घेवप ना. हांची ही मनस्थिती जाल्ली आसा. यू मायट हॅव युअर से बट यू हॅव टू लिसन टू अस. न्ही ऑपोजिशन जेन्ना सांगता यू हॅव टू लिसन. फायनली यू मायट हॅव युअर से बट आज मायंडसेट असो जाला की विरोधकांचे आयकून घेवपूच ना. ते विधानसभेन जावं किंवा विधानसभे भायर जावं लोकांचे जावं सामान्य जनतेचे जावं हो मायंडसेट जो आज आमी निशेध करतात. मागता बाब विकासा कडेन की ताणें आमकां खबर आहा मिराबागा त्या आंदोलनाचे सुरवाते साकून आमी थंय आसात आनी आमी खास करून त्या प्रोटेस्टाक ज्या दिसा सावन तेंची मागणी आसली त्या मागणेक धरून आसले. सरकारान वारंवार तांकां आश्वासन दिलें हें जावचें ना तें जावचें ना. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनूय दाखयलें. त्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाक थंय वचून लोकांनी जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाच्यो जापो सरकारा कडेन ना जाल्यो. मागीर पयर सरकारान परत आपोवन जालें आनी सांगलें आमी तो स्क्रॅप करतात. त्या लोकांक सांगलें आमकां तुमचेर विश्वास ना. विश्वास कित्याक ना की तुमी आज सांगता ते काय फाल्यां दुसरी करतात. आमकां रिटर्न दी. हांव पसून त्या लोकांक सांगताय तुमी प्रोटेस्ट करनाकात. तुमच्यो मागण्यो मान्य केल्या आपूण तुमकां लेटर दिता. लेटर दिता म्हणप आनी दिनासतना रावप आनी त्या लोकांक थंय वाटेर आडोवप. मग खंयच्याच वटेन त्या लोक येवपाक जायना. चारी वटेन पोलीस फोर्स लावप. पोलिसाच्या बळाचो उपयोग करप आनी तांकां लोकांक आडोवन दवरप. म्हळ्यार ही खंय पावता खंय व्हरून दवरपाक सोदता हो सरकार आमचें गोंय हें दिसता. आमी ह्या सरकाराच्या कृतीचो निशेध करतात. खास करून मुख्यमंत्र्याचो. मुख्यमंत्री एखादें उतर दिता तें पाळटा आनी पाळपाकूच जाय. पूण ज्या वेळाचेर सरकार आनी मुख्यमंत्री उतर दिता लोकांक आनी तें पाळनात म्हणटकीर ह्या सरकाराच्या कार्यभारा विशीं आमकां दुबाव येता. आनी सुरवाते सावन सरकार हें अशेंच केलां. फाटलीं 10-12 वर्सां हें सरकार अशेंच लोकांक फटत चल्लां आनी लोकांच्या भावने कडेन खेळटा. आनी हे जे लोकां कडेन खेळटा त्या सरकाराक आमी सांगपाक सोदतात तुमचो काळ भरला. तुमचे सगळे आतां भरून आयल्या. येणाऱ्या इलेक्शनाक लोक ह्या प्रत्येक मिराकारच्या लोकां कडेन कसो सरकार खेळटा तो. आनी ह्या गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन तशेंच गोंयकाराच्या वतीन ह्या कृतीचो सरकारच्या कृतीचो निशेध करता. गोविंद शिरोडकर चिमल चौक. मिराबाग जे एजिटेशन सुरू जालें ते एजिटेशनाच्या आदले दिसा सर अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी म्हाका थंय निमंत्रीत केल्लो की लोकांक थंय एक्टिवेट करपाक जाय तेन्ना तुमी मातशें या. आनी ते दिसा हांव गेलो थंय. एक सुमार 150-200 सुमार लोक आशिल्ले. सो त्या लोकांक हांवें सांगलें कारण पार्श्वभूमी कितें आसली आमची चिमलचें जें आमचें एज्युकेशन जालें ती पार्श्वभूमी आसली. हांवें तेंचे कडसून ओथ घेतलो शपथ घेतली ती अशी हें जें आमी आंदोलन सुरू करतले तेतून विजयश्री मेळयल्या शिवाय हें आंदोलन आमी फाटीं घेवप ना. आनी जशें आमचें आंदोलन हांगासर जेन्ना सोंपलें त्या वेळार आमी एक प्रतिज्ञा केल्ली अशी चिमलकारांनी खंयसर गोंयकाराचेर असो अन्याय जातलो थंय थंय आमी पावतले म्हणून. त्या प्रमाणे आयज हांगासर जे आमचे मिराबागचे जे लोक जे आसा एज्युकेशन करपाक हांगासर येवपाचे आशिल्ले. आनी हांव आमच्या समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां ह्या आझाद मैदानाचें महात्म्य जें आसा व्हडपण हें अशें आसा जेन्ना खंयचेंय एज्युकेशन आझाद मैदानाचेर पावता तेतून जवळ जवळ 90% जी एज्युकेशनां आसा ती यशस्वी जाल्ली आसा. आनी हे डॉक्टर प्रमोद सावंताक खबर आसा की मिराबादचे लोक जर आज हांगासर आझाद मैदानाचेर जर पावले जर जायत ह्या एज्युकेशनाचो जो व्हॉल्यूम जो आसा तो इतको वाडटलो हांगासर आमचे कडेन कंट्रोल जावचो ना. म्हणून हेंच्यांनी हो लोकशाहीचो गळो आवळपा खातीर
मिराबागच्या लोकांक हांगासर पावू नये म्हणून चारय वटेनी तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा, नाकाबंदी केल्ली आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारूंक करता, म्हाका एक सांग, हे अमेरिका, इस्रायल आणि इराणाचे युद्ध रे बाबा. चल्ला कितें रे तुझ्या राज्याने? कितें चल्ला? उठ सूट तू पळयता हांगासर इतके पुलीस फोर्स हांगासर. काल म्हटल्यार काल सादे आमचे ग्रामसभेक 2-2 बसी पुलीस. हे चलयला कितें तुम्ही? म्हणजे तू होम मिनिस्टर आसा, तुझ्या हातीन पुलीस आसा, तुझ्या अंडर त्यांचो जाय जाय तर तू वापर करतलो कसोय. एका गांवान कितें आमी तांचे चिमलचे दहशतवादी अथवा हे मिराबागचे लोक जे हांगासर